नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर अप्रूप ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयच्या भागान आमचे बरोबर आसा अशे कलाकार जांकां आमी अष्टताशी कलाकार म्हणीत जाल्यार अतिताय जावची ना। ह्या कलाकाराची कला तांचे बद्दल आमी जाणून घेतली, कला आमी पळयतली, पण ताचे पयलीं एक नदर मारुया तांणी केल्ल्या सुंदर कलाकृतींचेर। आमच्या आयच्या अप्रूप ह्या कार्यावळीन आमी जो कलाकार हाडला ताची सुंदर कलाकृती पळोवन तुमच्या मदीं सगळ्यां मदीं उत्सुकता वाडली आसतली की हो कलाकार आसा तरी कोण। आमच्या बरोबर आसा पणजेंतलो एक तरणाटो दिवेश गडेकर आनी तो आज आमच्या बरोबर हांगासर आसा। दिवेश, तुका अप्रूप ह्या कार्यावळीन येवकार। थँक्यू। दिवेश, सगळ्यांत पयलीं म्हाका तूं सांग की तूं ह्या कलेच्या क्षेत्रान आतां कितलीं वर्सां जालीं वावुरता? ऑलमोस्ट म्हणजे सांगू शकता की माझे भुरगेपणूच कलेच्या हितूनच गेले, म्हणजे कले क्षेत्रानूच गेले। कारण की जे हांव जाग्यार रावता महालक्ष्मीच्या देवळा कडेन पणजे, सो त्या वाठारान एज अ आर्टिस्ट ग्रो जावपा खातीर म्हाका खूब हेल्प केलो। सो त्या वाठारान आमी शिगम्याचे फ्लोट केले, नरकासूर केले। सो अशें आसतालें की म्हाजे शेजारी पाजारी जे कोण आसताले न्हू, सो ते एनकरेज करप की बाबा शिगम्याचे फ्लोट केले, चल पेंट करुया, पेंट करपाक या। सो एक ती आयडिया हळू हळू डेवलप जावन जावन मागीर म्हाका उमेद जाली की फायन आर्ट्स करचे, आनी मागीर फायन आर्ट्स करून मास्टर्स जाले। सो हळू हळू मागीर तो असो आवड म्हाजी अशी निर्माण जाली। पण तुज्या घरान कोण कलाकार आसा? घरान म्हणजे म्हजो आजो तो कार्पेंटर आशिल्लो, सो आनी वयल्यान तेजें नांव म्हाका दवरलां, जें भाऊ म्हाका सगळे जाण म्हणटा। सो त्या खातीर अशें म्हाका दिसता की म्हाज्या आज्या कडल्यानूच म्हाका कलाचे आवड निर्माण। अर्जुन, आमी खुबदां म्हणटात न्ही की एक जनरेशन दुसऱ्या जनरेशनाक कितें ना कितें पास ऑन करता, सो मे बी ही कला तुजे कडेन पास ऑन जाली अशी। तूं आतां आमी खंयचो कलाकार पळयता तो एका हितून स्पेशलायज आसता, कोण रांगोळी काडटा, कोण ड्रॉइंग करता, कोण पेंटींग बरी करता, अशे सगळे कलाकार एक खंयची तरी कला आपणून आसता। पण तुज्या बद्दल म्हणीत जाल्यार तुवें कितल्योश्योच कला अश्यो आपणायला आनी हे सगळे तुका कशें जमले? ह्या बद्दल हांव सांगूं इच्छिता की म्हाका सगळ्याचीच आवड, म्हणजे कले बद्दल उलोवंक गेलें जाल्यार पेंटींग म्हणनाका जावं स्केचिंग म्हणनाका, आनी उत्सुकता म्हणजे जाणून घेवपाची, प्रत्येक गजाल जाणून घेवपाची आवड म्हाका। ती उत्सुकता आसा म्हाज्या हितून, म्हणून म्हाका दिसता की म्हाका सगळे ट्राय करपाक आवडटा। तूं जर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटचे उलयता, सो अशें आयकलां की तुजे कडेन खुबश्या वाद्यांचो संग्रह तुवें केला। सो हे कितें एक्झॅक्टली, म्हणजे कितें केलां तुवें? संग्रह म्हणजे अशें सांगूंक सोदता की हेजी सुद्दां स्टार्ट हांव रावता थंयच्यानूच जाली अशी म्हणूं शकता की स्टार्ट फ्रॉम ढोल ताशे। महालक्ष्मी देवळा कडेन रावता म्हणजे थंयसर देवळान वचून आरत्यो वाजप जाले। मागीर सगळ्यांत व्हडलें म्हणजे बाबान म्हाका शंख शिकयलो। पेटी म्हणटकूच ते एक एक सा रे ग म प एक एक सरगम जालो, सो एक एक पेटयेच एक एक सरगमाचो एक एक इन्स्ट्रुमेंट। सो हो हार्प माउथ हार्प म्हणटा तो वायब्रेशना खातीर जाता, म्हणजे वायब्रेशना खातीर तो सावंड प्रोड्यूस करता। सो ह्यो सगळ्यो गजाली आहा न्हू, तो म्हाका खूब फॅसिनेटींग जाता, आनी म्हणून हांव कलेक्ट करूंक पावता की इन्स्ट्रुमेंट जावं तेज्या बद्दल जाणा जावन घेवपाक। ओके, हांवें आयकलां की तूं वेगवेगळ्या गांवांनी वता आनी ते पारंपारीकूय म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स तूं हाडटा। सो हे सगळे कशें जमयता तूं, आनी हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट तुका वाजोवपाक येता आनी खंय शिकलो तूं? यूट्यूब, थोडे जशें की नेपच्यून चॅपोटीन म्हणून एकटो आसा, म्हणजे तेजे कडल्यान हांवें तो वर्ल्ड माउथ हार्प फेस्टिवल सुद्दां दवरता आरंबोल। सो सगळ्यान पयलीं हांव तेजे कडल्यानूच शिकलो माउथ हार्प वाजोवपाक, आनी हळू हळू मागीर डिजरेडू म्हणून एक इन्स्ट्रुमेंट आहा जो हांवें पयलीं फक्त PVC पायपांतल्यानूच ट्राय केल्लो करपाक। सो हे सगळे जातकूच मागीर अशें दिसलें की गोंयचे इन्स्ट्रुमेंट कित्याक ट्राय करचे न्हू, गोंयचे इन्स्ट्रुमेंट जे एक्स्ट्रीमिस्ट जायत चल्ले, जशें की आमी माडेल म्हणू शकता। माडेला म्हणजे घुमटा माडेला। सो माडेल म्हणजे एक घुमटाचोच प्रकार, तो आडवे आसता, म्हणजे दोनाय सायडीन ताका चामडी आसता, ते जागराक वाजयता शिवोले, कलंगूट वाजयता एका सांजेवा आसता तेन्ना। सो
हो रिसर्च म्हाजो ऑलरेडी म्हणजे चालू आसा. आता ऑलमोस्ट कितल्या वाद्यांचो संग्रह तुवें केला? 15 एक अशें म्हणू शकता हांव. बारीक बारीक मोठी धरून तितून भितर सगळे घुंगरू येयले, बेल्स येयल्यो, म्हणजे जे कितें वाजता ते म्हाका इन्स्ट्रुमेंट्स आवडटा. आता हे सगळे तू वाजयता, तू पेंटिंग करता, तू वेगवेगळे कॉन्सेप्ट डिझायन करीत आसता नवीन नवीन. सो ह्या सगळ्या भितर हे तुका तुज्या प्रोफेशनान कशें यूज जाता? सो प्रोफेशन तू कितें करता सद्या? सो एज अ प्रोफेशन म्हणजे हांव पयलींच्यान जेन्ना फायन आर्ट्स आसलें सुद्दां तेन्ना सुद्दां हांव इव्हेंट्स करतालो, म्हणजे जे लोकल इव्हेंट्स आहा हांगासर गोंयान. सो तांकां फेस पेंटींग करप, कॅरिकेचर करप, तेंचे प्रॉप्स डिझायन करप इव्हेंट्सांतले. मागीर इवन आतां डिफरंट हॉटेल्स आहा तांकां वॉल पेंटिंग्स करपाचे. सो हे सगळे हांव कॉन्ट्रॅक्ट म्हजें चालूच आसता. ओवरऑल अशें म्हणू शकता की एज एन आर्ट लायफ अशी जगता हांव. म्हणजे अशी सांगूं शकता की आजून पर्यंत हांव कामाक खंय वचोंक ना. अशें टिचींग फील्ड म्हणजे फक्त क्लासी घेतल्या अश्यो 2 म्हयने 3 म्हयने, मात प्रोफेशनल असो आजून शिकोवंक असो वचोंक ना, फक्त फ्रीलॅन्स. ओके. आता तू वेगवेगळे कॉन्सेप्ट डिझायन करता आणि आतांच आमी पळयलां की सुनापरान जी ही गॅलरी आसा, आर्ट गॅलरी, थंय तुवें एक सुंदरशें एक्झिबिशन भरलां. तितून तुवें कॉन्सेप्टाचें नांवूच दिलां की मड गॉड. हय. सो हे एक्झॅक्टली कितें म्हणून? हय, तो क्यूब अशें सांगूंक शकता की टायम स्पेस मेमरी हे एक्झिबिशनाचें नांव. सो तितून भितर 4 आर्टिस्ट आसा. सो तितूंतलो हांव एक. सो हेजो कॉन्सेप्ट हो आहा की चवथी बद्दल जे फेस्टिवल जे आमचे आसा, दिवाळी म्हणनाका, मागीर ऑलमोस्ट सगळेच फेस्टिवल अशें म्हणटा हांव की गोंयचे फेस्टिवल, जे मूळ गोंयचे फेस्टिवल जे आहा. सो ते फेस्टिवल अशें दिसता म्हाका की ते पयलींच्या काळान एक नेचर तकलेन दवरून डिझायन केल्ले. सो ते आतांच्या पिढीक कांय खबर ना. सो चवथ जी आमची आसा, चवथीन आमचे जे नॅचरल एलिमेंट्स जितले यूज करता, जशें की माटोळी जाली, जशें की आतां गणपतीच म्हणनाका, गणपती मातयेचो. सो तो गणपती खंयच्यान येयलो? मातयेंतल्यान येयलो. मातयेंतल्यान येवन ताका आमी पुजता आनी तोच गणपती मागीर आमी रिस्पेक्टफुली परते नेचरान व्हरून दिता. सो हेच्या मदीं मागीर आमी ते फुगोट्यो लावप, डेकोरेशन करप, ते मागीर एक डिस्ट्रॅक्शनाचो पार्ट. मात एका पयलींच्या काळान अशें आसलें की पयलीं ताका बऱ्या भशेन पुजताले आनी मागीर शेण काडप आसलें भायर. हेका सगळ्याक म्हाका जाणून येयलें की हेका सगळ्याक नॅचरल फॅक्ट आसा. म्हणजे माटोळेक जी आमची जितली फळां लागता, सो तेन्ना कळोन येयलें की ऑलमोस्ट 300 स्पेसीस आहा ती थोडी आतां एक्सटिंग्वीश जायत चल्ल्या, म्हणजे आतां मेळना ती. आनी ईच फ्रुटाक आनी ईच फळांक तांकां न्हू मेडिसिनल वॅल्यूज आहा. तेंचो एक प्रत्येकाचो एक डिफरंट वॅल्यू आहा. सो ही एक बायोडायवर्सिटी म्हणू शकता हांव की ती गणपतीच्या वयर लागता. आनी ही एक नॉलेज जी आमी आमच्या फुडल्या पिढीक, म्हणजे यंग आमचे भुरगे आहा, धाकटे भुरगे आहा, अशें जातालें की पयलीं सगळीं जाणां भुरगीं आनी एकठांय जावन रानान वचप आनी ती फळां करप हाडप. म्हणजे कितें, तूं एक नॉलेज स्प्रेड करता. म्हणजे खंय तरी सैमाचो आनी गणपतीचो एक लागशिलेशें नातें आसलें. आतां खंय तरी ते आमी इवन आमी आतां पळयता माटोलेक आमी प्लास्टीकचे किंवा ते लाकडाचे बांदपाक लागला. सो हे तुवें खंय तरी बदल हाडला. सो परत सगळी ती परंपरा एका जनरेशना पासून दुसऱ्या जनरेशनाक पास ऑन करची, होच तुजो कितें तरी उद्देश आसा. सो म्हाका दिसता आमी एक नदर मारया ह्या एक्झिबिशनाचेर आनी जाणून घेवया की ही जी माटोलेक आमी वेगवेगळी फळां बांदतात, वेगवेगळे आमी वस्तू बांदतात, हेजे उपयोग कितें आसता आनी हे आमकां बऱ्या पैकी दिवेश कडल्यान जाणून घेवपाक मेळटलें. सो जशें की हांवें पयलीं सांगलेलें की हांवें माटोळेचेर काम केलां एक रिसर्च करून. सर हें म्हाजें तुमी पळोवंक शकता की हें म्हाजें तें काम आसा. हो आर्टवर्क वॉटर कलरान केलेलो आसा कॅनवसांचेर. सो हेजेर जे पेंटिंग्स आहा ते माटोळेक जी आमची वयर गणपतीच्या फळां जावं फुलां म्हणनाका ती लागता. सो हेंची डिफरंट नांवां आसा, लोकल नांवां आसा, इवन हेका मेडिसिनल वॅल्यूज आहा. सो हेंका डिफरंट मेडिसिनल वॅल्यूज आहा हेंचो.
प्रत्येक फळांचो प्रत्येक फुलांक डिफरंट मेडिसिनल वॅल्यूज आसा. सो जशें की म्हणनाका आमी भितर नाल्ल येयलो, आनी मागीर आसाळे येयले, सो केळीचो घड येयलो. सो इवन एका प्रत्येकाक एक डिफरंट मेडिसिनल वॅल्यूज आसा जशें की आळू यूज करता. आळू, सो आळू जे अशें आळाची जी पानां आसा ती अशी आसा की तांकां ते एंटी ऑक्सिडंट आनी मागीर इवन थोडे जे आहा तो एंटी कॅन्सर, इवन हेजो जो उल्लेख आहा म्हणटा तो आळवांच्या पानांचो की ती एंटी कॅन्सर म्हणजे कॅन्सरा खातीर फायट करपा खातीर खूब बरी. इवन मागीर थोडे मेडिसिनल वॅल्यूज अशेंय आसा जशें की हांवें म्हटलें की हे माटोळेचे रेफरन्स. सो अशें डिफरंट आहा हे आळू. सो आळू सुद्दां बांदता चवथीक. सो हो जो आसा तो रुमड, ती रुमडाची फळां जी म्हणटा ती आमी, सो ही ड्राय फ्रूट सुद्दां यूज करता. आनी मागीर हेजे मेडिसिनल वॅल्यूज जर म्हणूंक गेले जाल्यार हे थंडे खातीर सुद्दां हेजो सिरप करून घेता. सो हेजे डिफरंट हे सुद्दां आसा. सो ही जी आसा ती रान हळद. सो हे थंडेक कफ जेन्ना जाता अस्थमा हेका खूब बरी. सो रान हळद आनी जी आमी हळद लायता ती कंप्लीट डिफरंट. ही फक्त रानान जावप रान हळद. सो इवन हेका फागलां म्हणटा, ती फागलां जी मार्केटान आतां लोकल जे आमचे यूज आसता. सो हेजो सुद्दां मेडिसिनल वॅल्यू खूब हाय आसा. सो हे अशें म्हणटा की हेज्यो बियो वांटून सुद्दां ज्यो कॅन्सर पेशंट आसा तांकां सुद्दां यूज जाता. ही चाफ्याची फळां. सो हेचो सुद्दां मेडिसिनल वॅल्यू असो आहा की हायपर टेंशन, डिप्रेशनाक ही खूब यूज जाता फळां. ही आयुर्वेदीक हितून खूब यूज करता. सो चाफ्याची फळां म्हणटात हेका कोंकणीन. सो हेका पाटपणस म्हणटात. सो आनी हेजे यूज अशें आसा की डायरिया, सो पिंपल्सा खातीर सुद्दां हो खूब गुणकारी. सो पाटपणस म्हणजे हो हाता येदत एक पणस कसो जाता, म्हणजे हो न्हू निरपणस न्हू आमचो नॉर्मल पणस आसा तो हेज्या मदीं कसो, म्हणजे एकदम धाकटो आसा हो हाता येदत आनी मागीर हेजी खूब सो हो ऑलरेडी एक्सटिंग्वीश जाला, म्हणजे रॅर हो सामको. सो तो एक आसा. सो हेका कोंब म्हणटा, किल्लय म्हणटा, म्हणजे बांबू शूट म्हणटा इंग्लिशीन. सो हो एंटी कॅन्सर, एंटी ऑक्सिडंट, सो एंटी एजींग. सो हेजे खुबूच मेडिसिनल वॅल्यूज आसा जे आमी आयुर्वेदीक म्हणनाका आनी मागीर इवन हॅलोपॅथीन सुद्दां हेजो यूज जाता. ही नाण्याची फळां, हेका नानो म्हणटा, ही रानान मेळटा, ही सुद्दां सामकी रॅर. सो हेजे डायबिटीजाक ही धरून यूज करतात. सो हो जो आसा हो नागलकुडो म्हणटा हेका. सो नागलकुडो सुद्दां माटोळेक बांदता, मात सद्या ते दिसना. हे फोक मेडिसीन म्हणून खूब गांवांनी यूज करतात. सो इवन हेजो यूज असो आहा की एंटी इन्प्लांटेशन, एंटी ऑक्सिडंट प्रॉपर्टीज आहा हेका, ज्यो मेडिसिनल हितून खूब यूज जातात. चवथीचें अशें म्हणनाका की तितून भितर फोली येयल्यो, गणपतीक आवडटा ते दसवंतीचे फूल येयले. सो हितून हांवें तुमी पळोवंक शकता की ज्यो फोली यूज केल्या त्यो ग्रीन कलरच्यो, म्हणजे शेताचो रेफरन्स असो दाखोवंक सोदता हांव. आनी इवन जे दसवंतीचे फूल जे गणपतीक खूब आवडटा तांबड्या कलरचे, सो तो रेफरन्स घेतला हांवें. इवन ज्यो फुगड्यांचो रेफरन्स आहा भितर, सो फुगड्यो सुद्दां त्या टायमार फुगड्यांनी जी गाणी आहा फुगड्यांची, त्या फुगड्यांच्या गाण्यांनी फळां, फुलां, घरान ज्यो गजाली घडटा त्यो सगळ्यो हांवें मुद्दम सिलेक्ट करून त्योच फुगड्यो घातल्या की नेचर रिलेट कशें जाता फेस्टिवलाक. सो इवन लास्टाक मागीर गाराणें जें आमी घेता, लास्ट जे चवथी कडेन नाल्ल फोडटात, मागीर सांगणें करता. सो ते सांगण्यान सुद्दां आमी सगळ्या देवांक आपयता.
म्हाका दिसता दिवेश तुवें हे इतले सुंदर एक्झिबिशन पोर्ट्रे केला आणि इतले सगळे आमकां प्रत्येक जे फळ प्रत्येक जी आमी वस्तू जी माटोलेक बांदता ताजो इतलो बरो तुवें आमकां उपयोग सांगला. म्हाका दिसता आतांची जी पिळगी आसा तांकां हें खबर ना, तांच्या खातीर हें खूब उपयोगी ठरतलें. आणि अशेंच तूं आनी कसले कसले वेगवेगळे नवीन प्रोजेक्ट्स तुवें सुरू केला? असे खूप आणि इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट म्हणजे प्रोसेसान आसा सध्या. जसे की इन्स्ट्रुमेंटा खातीर जशें की हांवें म्हटलें की माडेल एक्स्ट्रिमिस्ट जावंक चल्ला. तशेंच धनगर कम्युनिटी आनी एक पवा म्हणून एक इन्स्ट्रुमेंट आसा. सो तो ऑलमोस्ट फूल गोंयान एकूच कडेन आहा सद्या आनी तो ऑलमोस्ट एक्स्ट्रिमिस्ट जालो. सो म्हाजो प्रयत्न आहा की तो इन्स्ट्रुमेंट अस्तित्वान परतो हाडचो, तो परतो करचो. सो हे प्रोजेक्टा खातीर मागीर खंय खंय एप्लाय करप. म्हणजे खंय तरी तुका सरकाराची मदतीची अपेक्षा आसा? हय हय हय. कित्याक म्हाका अशें दिसता की ज्यो गजाली एक्स्ट्रिमिस्ट जाल्या ऑलरेडी त्यो कित्याक परत्यो हाडच्यो. रिवायव करपाक खुबशे तरणाटे भुरगे आसतले जे खंयची तरी कला आपणायतात. सो अशा वेळाचेर आमी पळयलां खूबदां की भुरगे एक थोड्या काळा खातीर ती करतात आनी मागीर खंय तरी सोडून दितात. सो अशा भुरग्यांक अशा तरणाट्यांक तूं कितें संदेश दितलो? फायन आर्ट्स जे आसतना फायन आर्ट्सान आसतना सुद्दां हें दिसतालें म्हाका काम करत रावपाचें. म्हणजे सोडपाचें न्हू. म्हणजे तूं कितें आतां चिंत्ता त्या बद्दल जर तर तुमकां होप आसा जाल्यार तें काम सोडूंक जायना. आमची जी परंपरा आसा, आमची संस्कृती आसा, खंय तरी ताची तूं जतनाय करता आनी आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर तूं सांबाळून दवरता. ते खरेंच तुजें कौतूक करना तितलें आसा. आनी आमी आतां खुबशे आमचे पळोवपी जे आसा तांकांय खंय तरी दिसलें आसतलें की आमची इतली सुंदर परंपरा आसा, आमची इतली सुंदर संस्कृती आसा, ती खंय तरी तांच्यांनी प्रिजर्व करपाक जाय. तूं सुंदर वाद्य वाजयता, वाद्य तूं एकठांय करता, तूं वेगवेगळे कॉन्सेप्ट डिजायन करता, तूं पेंटर हे ते खरेंच इतले सगळे तूं करता. आनी अशा व्यक्तिमत्वा बरोबर आज उलोवपाक म्हाका खरेंच मना पासून उमेद दिसली. तूं वेळ काडलो आनी आमच्या ह्या कार्यक्रमान आयलो ताका लागून खरेंच तुका मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. आनी आमची कार्यावळ हांगाच सोंपूंक ना, कित्याक आमच्या बरो जो टॅलंटेड हो आमचो आर्टिस्ट आसा ताजे वाद्यां जी ती वाजयता ती पळोवपाक सगळ्यांकूच आवडटली. सो आमी वता वता ताची एक ल्हानशी झलक पळोवया. हॅलो. तशें की हांवें म्हटलें की डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट हांव हाताळटा. तितूंतल्यान हांव शंखांतल्यान स्टार्ट करता, कित्याक हो बाबा कडल्यान हांव शिकलेलो शंख. सो आनी हें म्हाजें शंखाचें कलेक्शन. सो आजून पर्यंत म्हाजे कडेन इतले शंख हांव कलेक्ट करूंक पावला. सो फुडें म्हाजे शंखाचे प्रोजेक्ट्सूय आहा ते हांव फुडें करतलो. सो हो शंख मूळचो आमचो घरा कडलो शंख. सो बाबा देवळान वाजयतालो आनी आतां हांव वाजयतां. सो हांव तुमकां दाखयतां. तो शंख जालो. मागीर हो जो इन्स्ट्रुमेंट आहा जशें की हांवें म्हटलेलें मोरचंग. सो मोरचंग हो राजस्थानचो इन्स्ट्रुमेंट. सो तसोच म्हाजे कडेन डिफरंट स्टेटींतले मोरचंग माउथ हार्प आसा. सो ही फॅमिली जी आसा ही फूल माउथ हार्प फॅमिली. सो तेका डिफरंट स्टेटीन डिफरंट नांव आसा. सो हेका मोरचंग म्हणटा, मोरसिंग म्हणटा राजस्थानाक. सो हेका डेनमोय म्हणटा, हे राजस्थानचे, हे रशियेचे. सो रशियेक हेका डेनमोय म्हणटा. सो हेका डिफरंट डिफरंट नांवां आसा डिफरंट. सो तुमकां आवाज कसो येता तो काडून दाखयता. सो मागीर म्हाजे कडेन आफ्रिकन इन्स्ट्रुमेंट आहा, हेका डिजरिडो म्हणटा. सो हो कंप्लीट हॉलो तुमी पळोवंक शकता. कंप्लीट हॉलो हो बांबू. सो हो बांबू पासून मात हेजें ट्रेडिशन अशें आहा की हो पयलींच्या काळान हेजो करपाची टॅक्नीक सुद्दां खूब डिफरंट आसताली. सो एक हें आतां जर तर झाड जालें
सो झाडाचे बार्क दोनाय सायडींतले हो आतां बांबूचो मात ट्रेडिशनल जे अशें आहा की दोनाय सायडींतल्यान झाडाचे जो बाक आसता सो बाक वयले झाड कापून हितून भितर मुयो सोडटाले. सो मुयो सोडून वयले मागीर बाक हो पॅक करपाचो. सो पॅक केलो मागीर एक पिरियड टायमान आतां म्हयनो 2 म्हयने त्यो मुयो भितरले सगळे पोखळटाले. सो पोखळ्ळे म्हणटकूच मागीर हितूंतल्यान मागीर तो एक डिफरंट तरेचो एक ताका आवाज क्रिएट जाता. सो हो एक्चुली बांबूचो जो हांवें हंपीच्यान हाडला. सो हो करच्या पयलीं हेज्या पयलीं हांवें PVC पायपाचो केल्लो. सो हेजो आवाज तुमकां दाखयता. सो हो जसो की तुमी डिजिरिडो पळयलो तर डिजिरिडोचो हो एक रिमेक एक एक्सपेरिमेंट जसो म्हणू शकता. हो हिमाचलाच्यान जो म्हाजो फ्रेंडान अक्षय म्हणटा तेणी फोंडेचो सो तो सुद्दां मावथ हार्प वाजयता. सो तेणी म्हाका हो दिला एक्चुली सद्दां यूज करपा खातीर. सो हो बिलोंग्स टू हिम. सो हो सद्दां म्हाका इंस्ट्रुमेंटाचे हो सद्दां म्हाजे कडेन आसा. सो हो सुद्दां एक डिजिरिडो. सो हो सुद्दां वाजोवन दाखयता तुमकां. सो हो कोलकाताचो खमोक ताका म्हणटा बाउल सिंगिंगान जशें यूज करता जशें की हांवें तुमकां स्टोरी सांगली हेजी की म्हाका कसो मेळ्ळा हो. सो हो तुमकां वाजोवन दाखयता आतां. सो हे एका दिमडी म्हणटात. कोलकाताचो इंस्ट्रुमेंट हो. कोलकाता मात हो डिफरंट स्टेटींनी अवेलेबल आसा. जशें की कार्नेटीक म्युजिकानूय हो वाजयतात कार्नेटीक म्युजिकान. सो कोलकातान सेम बाउल म्युजिकान हो हेजो वापर जाता. सो हो म्हाका तितलो कळना वाजोवपाक मात तुमकां हांव झलक दाखोवंक शकता. सो हो जो आहा राजस्थानचो कडताल जो हांव म्हणटा सो हो हांव शिकता. सो हांव प्रोफेशनली हो सारको नकळो मात एज अ कलेक्शन म्हाजे कडेन आसा सद्या. सो तुमकां दाखयता. सो हे सद्या जे हांवें रेर आसले तेच हाडले हांगासर. सो हेज्याकून आनिकूय जशें की गोंयचे इंस्ट्रुमेंट आहा सो ते हांव म्हणजे आसा म्हाजे कडेन. जशें की घुमट शामेळ चामड्याची घुमटां म्हणनाका गारेची घुमटां म्हणनाका. सो आतां बोकडाची चामड्याची घुमटां ती आसा. सो ताशे ढोल. सो मागीर बेल्स डिफरंट तरेची बेल्स काव बेल्स येयल्यो भितर. मागीर चर्चीच्यो बेली येयल्यो. सो त्यो सुद्दां हांवें कलेक्ट केल्या. तेंचेर सुद्दां आर्टवर्क आहा म्हाजे थोडे. सो सद्या पर्यंत जे रेर इंस्ट्रुमेंट जे म्हाजे कडेन आहा ते हे. सो इंस्ट्रुमेंट हे जालेत मागीर म्हाका एक्सपेरिमेंट करपाकूय खूब आवडटा. जशें की पायपांतल्यान आवाज काडप आनी मागीर डिफरंट पायपांची सायजी आसता. सो हे इलेक्ट्रिकल फेन्सिंगाक यूज करता पायप. सो हेजो सुद्दां एक डिफरंट आवाज तुमकां पळोवंक मेळटलो. सो एक्सपेरिमेंटल अशें हांव सांगलें तुमकां की यूज करता म्हणून जशें की पायपां बीन जालें. सो अशीं पायपां बीन डिफरंट तरेन यूज करून हांवें सद्या बॉलिवूड डिजनी हॉटस्टाराचेर सुद्दां म्युजीक दिलां.
जशें की ती आतां सिरीज येवपाची आहा डिजनी हॉटस्टाराचेर बऱ्या डायरेक्टरा खाला हांवें काम केलां म्हणजे ट्रॉय आरिफ म्हणून ते बॉम्बेचे डिओ डायरेक्टर सो तेंच्या अंडर हांवें काम केलां सो ते तितून हांवें खूब डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट यूज केला जशें की पायपां म्हणनाका जशें की नॉर्मल स्कूल बेंच आसा ते मागीर ढोलाचो आवाज सो एक्सपेरिमेंट हांवें तितून भितर खूब केला सो तो आतां रिसंट येवपाची आसा सो मुद्दम दहन त्या सिरिजाचें नांव मुद्दम पळयात. आणि आमची ही कार्यावळ हांगाच सोंपोवया. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही, पळयत रावात अप्रूप. देव बरें करूं.